मायमागाचं योकार मनीषा जाधव सुरेख पळायचे हेडलाईन्स। म्हापशेच्या नुस्त्या मार्केटाची जाल्या अवती काय वयता थंय कोयर आणि वंटींचेर गुटखा पाना खावपी कलाकारांचे दिसतात तांबड्या पिचकाऱ्याचे डिझाईन। संबंधित यंत्रणेन आडनदर केल्ल्यान थळावे फुर्योज। तालिगाव शेतात बेपत्ता आशिल्ल्या 61 वर्सां पिरायेच्या दादल्याची सापडली कूड। राज्यात दिसपट्टे कुडी सापडिल्ल्यान लोकांमध्ये निर्माण झाला हुसक्याचे वातावरण। कुंकळी उद्योगिक वसणुकेत जावपी प्रदूषणाविषयी कुंकळकारांनी सरकाराक दिल्या खर शिटकावणी। आयडीसीतले कारखाने गावात कॅन्सर आणि हेर दुयेंसाक करपाक आसात जापसालदार, थळाव्यांनी केलो आरोप। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। म्हापशेच्या नुस्त्या मार्केटाची अवती काय जाला। घाणी गुट्टांनेचे मुड्डे पडल्यात। वयता थंय कोयर आनी वंटीचेर गुटखा पाना खावपी कलाकारांनी केल्ल्यो तांबड्या पिचकाऱ्यांचे डिझायन पळोवपाक मेळटा। संबंधित यंत्रणेन आडनदर केल्ल्याचे दिसून येता। नगरपालिकेन लक्ष दिवपाची गरज तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी उक्तायल्या। सरकार स्वच्छ भारत नितळ गोयची घोषणा करतात। स्वच्छता ही सेवा म्हणत देशभर मोहीम करतात। पण म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटाची गत पळयल्यार देवा देवा अशी परिस्थिती जाल्या। म्हापशेचो सीओ नावा खातीरच हांगा आसा, काम तर काय करिना। नुस्तें मार्केटांत एकदा तरी येवन पळोवणी करपाक जाय अशें समाज वावुरपी संजय बर्डेन मागला। आयकात। इतले बरे मार्केट बांदलेले तर परिस्थिती आयज ही अशी आसा की म्हापसा नगर पालिकेचो जो चीफ ऑफिसर जो आसा हो कंप्लीट बरे असले गोष्टी इन्वॉल्व आहा। हो ताका हाडून गव्हर्मेंटान कित्याक लागून हाडून बसयला हें आमकां खबर ना। ह्या म्हापसा मार्केटाची परिस्थिती अशी जाल्या की जो आमदार आयज निवडून दिलेलो आसा हो बेरेस्तारचे बेरेस्ताराक म्हापसा म्युनिसिपालिटीन बसता। एटलिस्ट म्हापशा शहरांत तेणी आठवड्यान एक तरी रावंड मारपाचो आसता। आपूण 5 वर्सांनी निवडून गेल्या उपरांत 5 वर्सांक तो आयज बीजेपीचें सरकार म्हणटा म्हापशा शहर जे प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचे आयज मडगांवचे हो कामां करतलो, मारमुगांव तालुक्याची कामां करतलो थंय ताका दवरलेलो आहा। म्हापशा शहराची वाट लागलेली आहा तर मारमुगांव तालुक्याची हो कितें म्हणून तो प्लॅनिंग करतलो हें कळना। म्हापशा शहराची परिस्थिती आयज फिश मार्केटाची अशी परिस्थिती जाल्या की हांगा जे म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर जे आसा आयज मार्केटान भोंवता, रस्त्यार जर कोण बसलो जाल्यार तांकां ते कितें करता तेजें सामान उखलून व्हरता। पूण म्हापसा म्युनिसिपालिटीचें ऑफीस हांगा आसा, वयर आसा ऑफीस, तो येवन कितें करता हांगा साफ सफाई करपाक कळना। म्युनिसिपालिटीच्या जे कामगारांक सरकार जो पगार कितलो दिता म्हयन्याक आनी हेतून जर दिसान दीस एक 4 दिसांनी जर हांगा जर साफ केलें जाल्यार सुंदर दिसतलें न्ही। पूण हें कित्याक लागून करीना हें म्हाका खबर ना। आयतार म्हण आमी नुस्तें व्हरपाक गेल्ले, नुस्तें सोडूनच दियात, थंय मात लेगीत रावपाक जालें ना। कितें करता हो सरकार? म्हापशेचो आमदार आनी नगरसेवक करतात तरी कितें? कांय दिसा आदीं नगरसेवक हफ्तो मागपाक बाजारांत भोंवतालो, पूण नुस्तें मार्केटान पळोवणी करपाक हांकां कितें जालां तें समजना। म्हापशेचो थळावो सितेश मोरेन तिडक उक्तायली। तशेंच वयर आमी गेले चिकन हाडपाचें म्हणून, तर पळोवंक वचत जाल्यार गुटखा खावन ते सायडीक भिंतीचेर सगळे तुकलेले आहा आनी सगळे तांबडे घाल्लेले आसा। आनी पळोवंक गेले जाल्यार घाण सगळी इतकी पडलेली आहा पळय की तुमी चिंतचे पासून ना की असलो गाडीचो वास मारता आनी थंय चिकन कट करता, नुस्त्याचें सकयल मार्केट आसा। आनी हेजेर म्हापशेची नगरपालिका हेजेर लक्ष घालना, नगरसेवक हेजेर लक्ष घालना। नगरसेवक खंय लक्ष घालतात? फाटल्याच दिसांनी एका पेपराचेर येयल्लेले की खंयचो तरी नगरसेवक हप्तो मागता म्हणून। बाजारांत जी मलाई मेळटा थंय बरें म्हणजे लक्ष घालतात तुमी, आनी हे असली काम करपाचें आहा ते कित्याक लागून करनात? तर वचून पयशे जाल्यार खंय तरी खेडे गांव तरी पुरवाडले, की बेळगांव पासून बरें आसतले। हांगा पळोवंक गेले जाल्यार सगळी घाण पडला ती। आनी हांव हे नगरपालिके कडेन मागता की हेजेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून आनी म्हापशेच्या आमदारान वचून थंय मुद्दम वचून पळोवंक जाय। तूं कित्याक लागून वचना? तूं हरशीं म्हटल्यार वॉर्डांनी आनी सगळ्या वॉर्डांनी एक दीस लक्ष घालूंक जाय आनी ते करून घेवंक जाय। आनी हांगाय तशें म्हापशान मरे वच भोव मरे ते मातसो भायर बी वयता ते मातशें कमी कर आनी मरे तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लक्ष घाल, तुजे नगरसेवक आहा पळय तांकां बरें कंट्रोलान दवर।
पळयात उदरगतीच्या काळात म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटाची अवतिकाय तशेंच गुटखा कलाकारांनी केल्ले पिचकाऱ्यांचे डिझायन. आतां हांगा लक्ष दिवप तरी कोणे? पालिका सोपो घेवन लेगीत ही अशी अवतिकाय कित्याक? हे एक आतां मोठे कुवाडे. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. बेपत्ता आशिल्ल्या 61 वर्सां पिरायेच्या लाल बहादूर खडकाची कूड तालिगांवच्या शेतात सापडली. पोलिसांनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कूड ताब्यात घेतल्या. राज्यात चडशा वाठारांनी कुडी सापडत आशिल्ल्यान हुस्क्याचे वातावरण निर्माण जाला. भिवपाची गरज ना अशें सांगले असले तरी राज्यात गुन्यांवांचो आंकडो वाडत आसा. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन 15 वयर कुडी सापडल्यात. आता ही घडणूक हत्या काय आत्महत्या हे एक कुवाडेत जावन रावला. आयतारा तालिगांवच्या शेतात सापडिल्ल्या कुडीक लागून दिसान दीस हुस्को आनी लोकांमदीं भंय वाडत आसा. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळी उद्देगीक वसणुकेत जावपी प्रदूषणाविशीं कुंकळीच्या थळाव्यांनी राज्य सरकाराक खर शिटकावणी दिल्या. आयडीसीतले कारखाने गावात कॅन्सर आणि हेर दुयेंसां करपाक जापसालदार आसात असो जायते जाण आरोप करतात. खर कारवाई करपा खातीर कुंकळकारांनी 15 दिसाचो अल्टिमेटम दिला. पळयात पुराय बातमी. कुंकळी आयडीसी हे आता कितलीशीच वर्सां जाले प्रदूषणाचे हॉटस्पॉट आसा. फाटल्या सप्तकांत कारखान्यांतल्यान सांड उदक सोडिल्ल्याचो उगडास जाले उपरांत थळावे प्रतिनिधी आणि पर्यावरण मंत्र्यान पावल दवरले. पूण कांय दीस प्रकल्पांतलीं कामां बंद दवरपाक खेरीज व्हडलेशें साध्य जालें ना. कारवाय करपा खातीर 15 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. नाजाल्यार खर निशेध करतले अशी शिटकावणी दिल्या. आज हे दुकान पळयत पळय तूं, हें दुकान गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणटा तें सरकारागे दुकान पयशांनी बॅग घेवपाचें. मुगे हो आरोप डायरेक्ट कित्याक हांव हितून 2006 सावन आसा. मुवमेंटाक 2006 सावन आमी आतां थोडे उरला तितून, तेन्ना आमी 40 जाण आसले. आतां एक 2-3 जाण पळोवपाक मेळटले. आबेला सारकी बतय पिकली सगळे आमगेले. आतां आमी सरकाराक एक डायरेक्ट सांगो सोदता, बाबा तुगे हे खेळ बंद कर. MLAन थिंगे न्हिदप, सोशल मिडियाचे थोडे ऑपोजिशन आसा ते ट्रोल करताय. कोण मुखार वयता तेका ओडटाय पांयां बाबा तूं हें कित्याक करता. म्हणल्यार तुमी कोण? तुमी आमगे दुस्मान जाले कुंकळेचे. तुमी तांकां सपोर्ट करता. जे मुखार सरता तांकां तुमी हाडायनाका. हिंगा सगळी फ्री आसा आपापणागे मुवमेंट करपाक. बट
MLA बरोबर आसा, रिप्रेझेंटेटिव्ह बरोबर असल्यार हो मुवमेंट जातलो, बरे भशेन जातलो, कित्याक आमी पयलीं करून हें जाणा सगळें. दुसरी गजाल, हिंगा 2021 बा प्रमोद सावंत आज जो चीफ मिनिस्टर आसा तेणें ह्याच ऑफिसान एक मिटींग घेतली. क्लेफासो डायस MLA आशिल्लो कुकडलो, तो प्रेस नोट वाचा तुमी. तेणें कितें सांगलें, 3 म्हयन्यां भितर आपूण तुमगे कितें आसा तें सॉल्व करतलो आनी जे रिपोर्ट्स आसा ते आपूण कुंकळी म्युनिसिपल कावन्सिलांत दवरतो म्हण. आमी खंयी वाऱ्या तीर मारनाय. तुगे एनवायरमेंट मिनिस्टर येता, हें पळयता तें म्हणटा, सांग मरे बाबा गांवां येता म्हणून. तुमगे तें दुकान पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा तें एक दुकान, तुमकां कितें मेळपाचें. पूण आमचे असली लोकांक हें भोगची पडटा हिंगा. आमी खूब हेचेर लढा दिलो आनी एक सांगता, लढा दितल्या 15 दिसांचो टायम दिता. आतां 15 दिसां आमगे लोक म्हणटा, पूण आमी केन्नाय रस्त्यार देवोंक शकता. आमकां तर परतो वास येयलो आमी रस्त्यार देंवतले. लेट्स सरकारा डिसिजन घेवन दिया बाबा, आमकां करून कितें करपाचें काय आमकां धांवडान खंय घालपाचें हिंगाचें. सध्या हायड अँड सीक गेम चलता बिटवीन तुगेले फॅक्टरी ओनर्स आणि गव्हर्नमेंट. आम्ही प्रत्येक फावटी आवाज करतात, 4 दिसाक हे बंद मारतात आणि परत 4 दिसान सील ओपन करतात. हेचो मिनींग कितें जालो? हे आमकां लोकल पीपल ग्रांटेड धरतात. आतां तूं जाणा, एक जॉन डिस्टलरीज ती फॅक्टरी 37,000 कितें चिल्लर फायन मारून 8 लाख डेपॉझिट करून रिलीज केली. फाल्यां हे मुखार आनी 4 रिलीज करतले. जेन्ना आमी आवाज करतात तेन्नाच हो वास बंद जाता. मागीर कित्याक जाना? लोक कितें बेकार आसात परत येवपाक? लोकांक टायम आसा हें करपाक? हांगा ETP प्लांट ना, हांगा मॉनिटरींग ना, हांगा कांय ना. हांगा खरें म्हटल्यार वॉर्ड कावन्सिलर जो 25 वर्सां हांगच्यान कावन्सिलर आसा तो आजून हांगा एक फावटी येवना. पयर आमदार सुद्दां हांगा येवन प्रोटेस्ट केले. हे तेजें कर्तव्य आसा, कित्याक हे सगळे लोक जमा जाल्या ते वॉर्ड 5 हेणी खूब भोगल्या त्रास. आनी हांगा इतली कॅन्सर केसीस वाडल्या ते तुका सांगपा नाका. उदक पिवपाक मेळना, सगळे कंटेमिनेट जाल्या वेल्स. एक सायडीन एनवायरमेंट मिनिस्टर येता, पयर पळयता तें उदक पावसाचें उदक म्हणटा तो. जशें अवी बाबान सांगलें आनी हायलायट व्हिडियोज आमी व्हायरल केल्ले तेजेर तुका कळटा, क्लियर कट कळटा. हें तुमी वेस्ट वॉटर जे उडयता पळय न्ही, हें कितें? हांगा हेल्थ डिपार्टमेंटाची पयर ती आयिल्ली हेड आयिल्ली, सगळे इन्स्पेक्शन कलेक्टर आयिल्ले, पूण फायनली रिजल्ट 0. रात्री न्हिदना, खोकली मारता, कितली त्रास जाता, घडये घडये बरना जाता. तशें म्हाका बी जेवा बरना, म्हागे घोवा बी बरना, हात पांय बी उसळटा, घडये घडये बरना जाताय. ताका लागून कितें कोराय. हे कित्यान जाता ते पोल्युशना लागून जाताय. आतां नोव्हेंबर डिसेंबर म्हणल्यार काडे धूळ येतले, मागीर जेवणा बीन पडटाय, अंडीचेर बीन पडटाय, सगळी इतली काडे धूळ येता. आमच्यान जायना हिंगा रावपाक. आणि वासान कितें? वासान बीन रात्रीचे वास सोडटाय. दीसभर मातशें आसताय, मागीर रात्री वास सोडटाय ते. त्याचो खूप त्रास जाता. हय, खूब त्रास जाता. बरी ना आता 2-2 दिसांनी वासाचे. आमी बी बरी ना थंय. हांव कॅन्सर पेशंट ऑलरेडी, म्हगे घोव बरो ना जाता. आमकां हे वास वचून येना. 2 दीस फॅक्टरी बंद आसलोली, आतां परतून तेमी चालू केले 2 दिसांनी. आतां परतून आमी बंद केलो आहा तेम्याच्या आतां. आनी तो वास येना आतां, कोणा बरें तुमकां जायना ते. आनी जमणी बी अशें करून हेजे टायल्सांचे पांय बी काडे जाताय. आनीक ते कुसलो उदक सोडटा, सगल्यांक वास येता. आनी सगल्यांनी एकठांय जावन हिंगा येवपाचें. एक 4-5 जाण येवन तें बंद जावपाना. सगळे आतां गांवचो लोक येवपा जाय हिंगा. आनी हे सगळें उदक तें आमगे शेतां पासून वयता, सगळें काळें उदक. ते पावसाचें जाता आनी गिमाचें जाल्यार गिमा कितकोन जाता तें उदक सगळें शेतां वयता तें सगळें. गिमा जावपा जायना, हें बंद करपाचें सगळें. आनी सगल्यांनी लोकांनी रस्त्यार येवपाचें. आनी गव्हर्मेंटान आमगे ही मागणी आयकपा जाय. आमी कितकोन भोगताय ती लोकांक कॅन्सर. ती बायलेचें उलोवपा जायना, ताका मुकले माता ती दुयेन सगळीं तेंकोन आहाय फॅक्टरी तेंकोन आहाय तेंका चड हें जाता, इफेक्ट जाता चड. आणि वासान कितें जाता? वासांनी वास तो आमकां सोंसूं जेवण पासून चलना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकार आणि सानिका नागवेकार. म्हापशा रस्त्याचेर फोंडकुलाचे नकाशे पळोवपाक मेळटा. म्हापशेच्या कारवालो पेट्रोल पंपा लागसरचो रस्तो साप काबार जाला. पुराय रस्तो फोंडकुलांनी भरला. तशेंच पावसाचे उदक साठविल्ल्यान येरादारी करप्यांच्यो बऱ्योच चरकशी जातात. आता फोंडकुलांचो प्रश्न नोव्हेंबर मेरेन जाग्यार पडटलो काय, वेळच सांगतलो. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा गांधी सर्कला कडल्यान जेन्ना आमी कलंगूटच्या वटेन वयता, वाटेक आमकां कारवालो पेट्रोल पंप तशेंच बोशान होम बिल्डींग मेळटा. हांगासरलो जर रस्तो आमी पळयशात जाल्यार तो बरोच पिड्डार आसा. रस्त्याचेर बरीच डीप फोंडकुलां पडिल्ली आसा.
सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा जाता तितल्या बेगिना ही फोंडकुलायज रिपेर करपाची गरज आसा बिकॉज हो बिजी असो रस्तो हांगासरल्यान खुबशे लोक येरादारी करता आनी तांकां हांगासरल्यान सर्कस करत फुडें वचचें पडटा तशेंच हांगासरल्यान जेन्ना 2 व्हिलर म्हण 4 व्हिलर म्हण जावं बसी म्हण हांकां आदळत आपटत फुडें वचचें पडटा सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हो जो रस्तो आसा हो आयज रिसर्फेसिंग करपाची गरज आसा बिकॉज जेन्ना पावस पडटा फोंडकुलांनी उदक भरता आनी ह्या फोंडकुलाचो अंदाज जो आसा येरादारी करप्यांक येयना सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा जाता तितल्या बेगिना ही रस्त्यार जी फोंडकुलां पडिल्ली आसा ही आयज रिपेर करपाची गरज आसा. राज्यातल्या खडबडीत रस्त्यांचो विशय आता लोकांक बरोच त्रास दिवपाक लागला. या रस्त्यांक लागून कितल्याशाच जाणांनी जीव लेगीत वगडायल्यात. रस्त्यांचे अवतिकायेक लागून लोकूय आता तिडकीन बोटां मोडपाक लागल्यात हेवूय तितलेच खरे. पळयात गोवा 365च्या कॅमेरान कैद केल्ले म्हापशेच्या रस्त्यांची अवतिकाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि मुजेब शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. नैऋत्य मान्सून पुराय भारतात हळूहळू फाटी सरत आसा आणि गोंयांत काय विखुरिल्ल्या पावसा सयत हलको पावस पडत आसा. पूण येता त्या दिसांनी काय वाठारांनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान काय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. गोंयांत नैऋत्य मान्सून दुबळो आशिल्ल्यान कांय वाठारांनी कमी चड पावस पडला. फुडल्या कांय दिसांन वीज पडपाक शकता. वादळी वाऱ्या सयत वराक 40 किलोमीटर मेरेन वारे येवपाची शक्यताय आसा. तशेंच कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ताका लागून संभाव्य आडमेळी येवपाची शिटकावणी दिल्या. हवामानाच्या अदमासा प्रमाण चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक उरतले जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस मेरेन थीर उरतले. ताका लागून आर्द्रताय 98% वाडटली. मॉन्सून भायर सरपाच्या वाटेर आसतना गोंयच्या हवामानान ह्या सप्तकान कांय वाठारांनी गडगड आनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. सोमारा येल्लो अलर्ट. मॉन्सून हळूहळू कमी. गोंयांत अजूनय वादळी वारो आनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय. आर्द्रतायेची उच्च पातळी 98%. सोमारचे तापमान 32 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यां खातीर सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.